87 घटक राज्य जाले आणि जून काय जुलैत हांव मुख्यमंत्री जालो आणि 40 वर्सांच्या राजवटी नंतर म्हणजे योगदाना नंतर आज म्हाका हो योग मेळिल्लो आसा. म्हज्या जिवनांतले हांव अशें म्हणन की संस्मरणीय दीस आसतलो की 40व्या घटक राज्या दिसाक सुभाष शिरोडकराक तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हांव म्हणना की म्हणजे शिरोडेच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिलो अशें म्हणून म्हाका गोंयच्या तमाम लोकांनी जी फाटल्या 40 वर्सांक म्हजे बद्दल 4 उतरां बरी उलयली आनी त्या बद्दल हांव जिखूंक शकलो आनी 40 वर्सां पर्यंत त्या सोबीत गोंयचें सामकें मना पासून हांव सेवा करूंक शकलो. त्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री हांकां मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या दिसाच्या निमित्यान तुमकां सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता आसनाच अशें म्हणून की गोंय जें आसा पळय न्ही हें सोबीत हें तुमी म्हणटात हांवूय म्हणटा पूण तें परत परत म्हणून दिसता कारण हे 25वें घटक राज्य आमच्या देशाचें. आमी गोंयची उदरगत फुडें व्हरता आसतना 3ऱ्या जिल्ल्याची निर्मिती केली आणि तो कुशावती डिस्ट्रिक्ट आणि विशेष करून म्हणजे आमच्या सांगे आसतले, सावर्डे आसतले, धार बांदोड्या आसतले, काणकोण आणि केपें ह्या 4 तालुक्याक एकत्र हाडून कुशावती हो जिल्लो एस्टाब्लिश करून ह्या भागातल्या लोकांक प्रशासन आनीकूय सुटसुटीत करून ते लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे ध्येय अंत्योदय तत्वाचेर व्हरपा खातीर आमी ह्या प्रशासनांतल्यान काम करीत आसा. म्हणूनच आमी कुशावती जिल्ल्याची स्थापना केल्या. थोड्या दिसाच्या भितर कुशावती जिल्ल्याचे कामकाज हे नेटान सुरवात जातले आणि सगळे लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर आमी सदोदीत प्रयत्न आसतले. गोंयांत स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना हॅपिनेस इंडेक्स गोंयचो कसो वाडचो हे आमचे सरकार हे सातत्यात पळयता आणि म्हणून तर गोंय ही तशाच पद्दतीन 40 वर्सां पुराय करता आसतना म्हाका खूब खोस जाता की गोंय ही फक्त सन, सँड आनी सी इतकेंच न्ही तर हांगासली स्पिरिच्युअलिटी बी जी आसा ही इतक्यात मोठ्या प्रमाणात पळोवपा सारकिली आसा. म्हणून मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पर्तगाळीतल्या प्रभू रामचंद्राच्या मुर्तीचें अनावरण करता आसतना पुराय गोंयभरांतले लोक ही प्रभू रामचंद्राची मुर्ती पळोवपा खातीर येता आणि कांपालार आशिल्ल्या प्रभू परशुरामाची मुर्ती पळोवपा खातीरय बी आयज येता आणि म्हणून आमकां गोंय आज स्पिरिच्युअलिटी वतीन वयता आसतना आमकां दिसता. म्हणून हांव सोपयता आसतना म्हणटा की गोंय ही दायजाची भूमी आसा, गोंय ही ज्ञानाची भूमी आसा, गोंय ही त्यागाची भूमी आसा, गोंय ही संशोधनाची भूमी आसा, गोंय ही संस्कृताची, धैर्याची आणि मोगाची भूमी आसा. म्हणून तर पूर्वजांनी आपल्या बलिदान आणि अस्मितायेचें राखण करता आसतना गोंयच्या स्वातंत्र्य सेनानी आपल्या धैर्यान घट्ट केल्लें हें गोंय आज गौरवशाली वारसो एकचार आणि प्रगती ह्या दूरदृश्टीन फुडें व्हरपाचें आमी सगळे जाण पळयता. There are conscious efforts to preserve the unique ecological and cultural character that defines Goa. Goa occupies a very special place in India's national life. Though geographically small, its contributions are immense. Goa has always been a meeting point of cultures and ideas. A land where diversity thrives naturally, the spirit of harmony, tolerance, and coexistence visible in Goa is truly an example for the entire nation. Today, as India moves forward confidently in the Amrit Kal under the vision of a developed India by 2047, Goa too has the opportunity to become a model state for sustainable and inclusive growth. The future of Goa lies not only in its scenic beauty and tourism potential, but also in the strength of its human capital, innovation, entrepreneurship, knowledge economy, and environmental stewardship. Our youth are central to this journey. They are talented, ambitious, and capable of leading Goa into a new era of opportunity and excellence. We must create conditions where the young Goans can pursue their aspirations while remaining connected to the values and traditions that define this land. At the same time, development must be balanced with responsibility. Goa is far more than a destination of scenic beauty.
We are always saying Goa is a small state. Rather, we can say Goa is a beautiful state. Small is always beautiful. It is a living civilization shaped by the centuries of cultural exchange, intellectual openness, maritime enterprise, and social harmony. From the ancient temples and magnificent churches to its music, literature, and festivals, Goa represents the very essence of India's pluralistic spirit. Goa is also revered as the land of Parsuram, a title deeply rooted in the civilizational and cultural ethos of our great Bharat. The sacred association is a reflection of Goa's spiritual heritage and its timeless connection with nature, culture, and resilience. The people of Goa have always demonstrated an admirable commitment to education, civic consciousness, and social inclusiveness. The warmth, friendliness, and generations spirit of its people who welcome everyone with open hearts make Goa truly special.